नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे झेड.पी टॉक्स या प्रुडंटाच्या खासा कार्यावळीन. आम्ही आयज आसात शिवोली मतदारसंघात. फाटली कितली वर्सां आमी पळयतात की जी टॅक्नोलॉजीचो जसो बदल जाता तसो दरेक क्षेत्रांत बदल जाता. तसोच म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या प्रक्रियेनूय खुबसो बदल जाला. इलेक्शनाच्या जे कॅन्डिडेट जसे भोंवतात किंवा तांचो प्रचार जसो करतात तातूंतय खूब फरक जाला. फरक जाणवता आनी दिसताय. पण मूळ मुद्दे जे आसात आयज मूळ मुद्दे जे आसात ते बदलल्या काय ना, कितें तशेंच उरल्यात की तातूंत कमी जाल्यात ते काय ते वाडल्यात. हाजेर प्रकाश घालपी हो एक कार्यक्रम आमचो प्रुडंटाचो. तातूंत आमी आज पावल्यात शिवोली ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आमच्या बरोबर आसात शिवोलचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट झेड.पी कॅन्डिडेट परमानंद मांद्रेकर. तांचे आमी इंट्रोडक्शन करतलेच, पण ताजे पयलीं सांगूंक सोदता की तांचे एकाडेमिक्स किंवा क्वॉलिफिकेशन जे आसा ते एसिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सेंट झेवियर्स कॉलेजींचे. सो आज असलेच आमकां कॅन्डिडेट जाय काय कितें, किंवा तांच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें तांचे विचार कितें आसात, खंयचे प्रश्न हे जाणून घेवया. सर नमस्कार. नमस्कार. हांव परमानंद जगन्नाथ मांद्रेकर, शिवोले मतदारसंघाचो अपक्ष उमेदवार. शिवोले मतदारसंघान 4 पंचायती पडटा. कामोली विलेज पंचायत, मान्ना विलेज पंचायत, ओशेल विलेज पंचायत आनी सोडये विलेज पंचायत. पंचायतीन 4 पंचायतीन मॅसीव इश्यूज आसा, व्हडले इश्यूज आसा जे येणारे पिढीक काबार करपाचे इश्यू आसा. आनी सर्वप्रथम पयलो इश्यू आसा म्हणटा पळय तो इलिगल अनप्लॅन्ड डिव्हलपमेंट पळय चल्ला. डिव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांक पळय कशे फटोवपाचे पळय त्यो गजाली चल्ल्या पळय न्हू, तो व्हडलो प्राथमीक मुद्दो आसा. आयज जो आमी खरयेर म्हणटा थंय स्कूल आहा एक सायडीन, तेज्या फाटल्यान जो दोंगर आसलो कितलींच वर्सां थंय लोक काजूचो धंदो करताले. आयज तो काजू सुद्दां काडपाक तांकां बंद केला ह्या दोंगराचेर, आनी हो दोंगर सगळो बाउन्सर सेक्युरिटी दवरून हो दोंगर थंय आडयल्लो आसा. थंय टुरिजम जवळ जवळ 300 वुडन कोटीज येवपाचो खंय प्रोजेक्ट आसा. थंय गोल्फ कोर्स येवं शकता. हे डिव्हलपमेंट काय अनप्लॅन्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ शिवोली मतदारसंघाचे हे डिझास्टराच्या मार्गार ही कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या सारके मनीस आयज फुडें येवन हे अवेरनस लोकांक दाखोवंक जाय की लोक डिव्हलपमेंट करता म्हणून सांगतात, पूण प्रामुख्यान हे लोक तुमकां फटयतात. हे फक्त गरिबीची सोंगां घेतात, गरिबांक वयर काडटा म्हणटात, पूण आपूण श्रीमंत जाता. आपूण अशें श्रीमंत जाता की तांकां दिसता की प्रत्येक शिवोली मतदारसंघाच्या लोकांक आमी विकतेच घेवं शकता म्हणून. हांव म्हणटा की शिवोलेन आजुनूय माणुसकी आसा, आजुनूय प्रामाणीकपणां आसा. आनी 20 डिसेंबर जो निवडणुकीचो दीस आसा त्या दिसा शिवोलचे जनता, शिवोलचे मतदारसंघातले प्रत्येक वोटर ह्या लोकांक दाखोवन दितले की विकते घेवं शकना माणुसकी. डेव्हलपमेंट खंय ते रोड वायडींग केलो. आयज शिवोलेन आयच्या दिसा येवशी जाल्यार ट्रॅफीक ब्लॉक तशी जाता. ट्रॅफीक ब्लॉक तशी जाता. आजून रोड कंजेक्शन आसा. इगर्जे कडेन ते शिवोले रोड व्हडलो को दिसलो, गाडयो फास्ट येता आनी थंय पळय जो ब्लॉक उरता पळय तितून जनतेचे कितलेच नाहक त्रास जाता, हाल जाता. हे लोक पळय भायले स्टेटीनसून हांगर येता. हे लोक येतात हांगर गोंयान प्युअर एअर ब्रीथ करपाक लागून पळय जे आमकां प्राथमीक पळय न्हू ऑक्सिजन जाय, हे ऑक्सिजन गोंयान क्लीन आसा. दिल्ली क्लीन ना, दिल्ली पोल्युटेड आसा. पूण आयज हे लोक हांगर येवन आमचें पोल्युशन वाडयता. लोकांनी विचार करूंक जाय. आमकां खूब जाणांक दिसता की बशी शिर्डी धाडल्यो, बशी आनीक तीर्थयात्रेक धाडल्यो, आनी मागीर पाकिटां म्हणून आतां एक कॉन्सेप्ट आहा, पाकिटां दिली आनी हितून वोट घेतले. लोकांनी पुन्हा एकदां विचार करपाचो. आयज हे पाकिटां दितले, फुडल्या नेक्स्ट 5 वर्सांक ही पाकीट हे लोकूच नासचे ना. म्हाजे कडेन ही फियरलस म्हणजे लोकांचे पळय इशू आहा हे प्राथमीक मांडपाक सगळे प्रयत्न करतलो. कोणाक भियान आसतना, खंयचे पार्टीक भियान आसतना, आनी खंयच्या एका थरार वचून लोकांक जस्टीस दिवपाचो प्रयत्न करतलो. हे मेन मुद्दे घेवन हांव ह्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक फुडें सरला. मागता पुन्हा एकदा शिवोली मतदारसंघाच्या लोकां कडेन म्हाजें चिन्ह आसा तें एरोप्लेन आसा, विमान आसा. ह्या चिन्हाचेर मतदान करून म्हाका विजय करचो. जड करून म्हाका पळय जी समाज सेवा करपाची आसा, म्हाका पळय लोकांची सेवा करपाची आसा, थंय म्हाका एक चान्स दिवचो, संदी दिवची. कारण हांव मानता की जनसेवा हीच ईश्वर सेवा. थँक्यू.
जर जेन्ना तुमी आतां हे जे इशू जे आहा जे पोट तिडकीन जे तुमी आतां मांडटात आमच्या फुड्यान, तर ते टॅकल करपा खातीर तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन असो कितें आसत? सिंपल प्लॅन ऑफ एक्शन, वॉयस ऑफ सिओली, फियरलेस लिडरशीप, जे निस्वार्थ, म्हाजो कसलोच स्वार्थ नासतना प्रत्येक घराघरांनी हे विचार पावोंक जाय आयज. कित्याक लोकांक खबर ना की वायनाड कितें जालां तें लोकांक सगळ्यांक खबर ना. आनी वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरळान कितें जालें, आख्खो मावंटन सकयल कित्याक येयलो, दोंगर सगळो कित्याक येयलो सकयल, तें लोकांक खबर ना. ते सांगूंक जाय लोकांक की अनप्लॅन डिस्ट्रक्शन, अनप्लॅन कन्स्ट्रक्शन, जे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवार रोजगार दिता म्हणून तुमकां नांवार, तुमचे टॅक्सी चलतल्यो म्हणून थंय तुमच्या नांवार, हे डेव्हलपमेंट करूंक जाय, पूण प्लॅन आसूंक जाय. जो प्लॅन ना, हो प्लॅन समाजा कडेन पावोंक जाय. आनी येणारो 5 फुडलीं वर्सां आसा पळय न्हू, तेका कशें तांकां त्रास जावं शकता तें कळोवन दाखोवंक जाय. आयज हांगर आतां दाण्यार भोंवता म्हाका इतली उमेद दिसता की आयज मंजिशा आसा आमच्या बरोबर. हांव कॅम्पेनींग करूंक भोंवता, पूण ते आयज ही भुरगीं आसा, माणकुल्लीं भुरगीं आसा पळय, तांकां ट्युशन दिता. आयज नॅशनल एज्युकेशन स्किलाच्या प्रमाणे, पॉलिसी प्रमाणे स्कील बेज एज्युकेशन जाय. आनी हांव काम करूंक सोदता शिवोली मतदारसंघान ह्या भुरग्यांच्या भवितव्याचेर. ही पिढी आसा पळय येणाऱ्या काळान पळय न्हू, ही पिढी स्किलफूल जावंक जाय, जड करून हे भुरगे जॉब दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हेणी जॉबाक लागून वा हेंच्या आवय बापायनी जॉबाक लागून हांजी करून इकडे तिकडे भोंवंक फावना. गव्हर्मेंटाकडे कॅपॅसिटी आसा संपूर्ण अनएम्प्लॉयमेंट वायप अप करपाक. आयकलेलें खंय तरी की 10,000 जॉब दिता म्हणून. आयज 2027 पावले, 4-5 म्हयन्यांनी, म्हणजे आयज डिसेंबर सोंपलो, जानेवारी सुरू 2026, फुडल्या चवथ पर्यंत, म्हणजे जवळ जवळ ऑगस्ट पर्यंत विधानसभे 2027चे वेगळे चालू सुरू जातले. तो पर्यंतूच म्हाका दिसता दिवन एक 500 जॉब दिवं शकता सरकार. तेज्या वयर काय म्हाका दिसना जॉब दिता. सो लोकांक खंय तरी मागीर इलेक्शन जाताना प्रतिक्रिया सुरू करतले आनी ती ब्लॉक करून दवरतले आनी मागीर इलेक्शन जाताना जॉब दिता म्हणटले. पूण म्हाका तर दिसना की ते जॉब दिता. आनी हांव सांगूंक सोदता की हांव एक शिक्षक, हांव सेंट झेवियर कॉलेजीन कंप्युटर सायन्स डिपार्टमेंटान भुरग्यांक शिकयता. तसोच किर्ती विद्यालय इस्कॉलान मॅनेजर म्हणून इस्कॉलाचे हॉनररी बेसीस काम करता. हांव म्हणटा की प्राथमीक भुरग्यांक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक तयार करूंक जाय. आपल्या पांयाचेर उबे रावले तर जाल्यार ते जॉब दुसऱ्याक दितले, जॉबाक लागून फाटल्यान धांवचे ना, असले भुरगे तयार करूंक जाय. आनी आयची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी तेच सांगता, स्कील बेज एज्युकेशन. अशें म्हणटात की इफ यू डोंट स्कील इंडिया यू वील किल इंडिया. हांव जिल्हा पंचायतीत आनी इंडिपेंडंट प्लेन माझे सिंबॉल. माझ्या बद्दल मी तुका काय सांगता, मुद्दाम प्लीज वोट कर. ते विचार ऐकल्या ज्या प्रमाण आनी तुमकां मुद्दोय खबर, हांगसरले मुद्देय खबर आसा, इशूय खबर आसा. सो शेवटी एकूच प्रश्न, आज पर्यंत आतां तुमचो जो प्रचार चल्ला ताजो कसो आहा, उत्साह कसो आसा? म्हाका तर दिसता की उत्साह प्रचंड आसा. लोकांक चेंज जायी आनी चेंज जायी शिवोलीचे बरें जावपाक लागून. कित्याक ज्यो गजाली पळय प्रॉब्लम्स फेस करतात पळय, दे आर नॉट हॅप्पी.
लोक हॅप्पी ना की लोकांचो सगळ्यात व्हडलो मुद्दो आसा की जेणी शिवोलेचो आमदार म्हणून आमी निवडून दिलो तेणी लोकां कडेन फटिंगपणां केली, देवा कडेन फटिंगपणां केली. देवाक जो मनीस फटूंक सोदता तो आमकां कित्याक फटोवंक शकना? हांव सांगूं शकता ह्या इलेक्शनाक सायलंट मतदार म्हणजे जो आदलो मतदार आसलो पळय न्हू की आपले वचोन मत मारलें. तूं पाकीट हाडून दी, तूं धाड हांगर पंढरपूर शिर्डी धाड, आपणाक मत मारूंक जाय पळय न्हू तेकाच मारतले कित्याक आमचे फुडलो फ्युचर आमकां दोळ्या फुडल्यान दिसता. सो सांगपाक लोक आयज पळय जे लिडर म्हणून आसा पळय न्हू जे पंचायतीन सुद्दां आसूं न्ही पंचायतींचेरूय लोक खूश ना. आयज लोक श्रेष्ठ, जनता श्रेष्ठ, लिडर कितले जांक लोक डिसायड जातले पळय करतले पळय त्यो गजाली घडटल्यो. आनी शिवोलेन 2025 जिल्हा पंचायतीक बदल जातलोच, नवीन नेतृत्व येतलें आनी ते 2025 न्हू हांव इतलो ठाम आसा 2027 शिवोलेन नेतृत्व बदलतलें आनी तें नेतृत्व बदलना 2025 आनी 2027 तर ह्या शिवोले मतदारसंघान नामुश्किली त्रास, हेल्थ हॅझर्ड आनी डिस्ट्रक्शन हें खंयच चुकलेलें ना. हेजो सपोर्ट आसा तेजो सपोर्ट आसा, हो घरा येयलो म्हाज्या तो घरा येयलो म्हणून हांव निवडणूक लडयना. म्हाका लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगूंक जाय की म्हाका सेवा करपाची इच्छा आसा, म्हाका कितें तरी शिवोले मतदारसंघाक करपाची इच्छा आसा की हो सांगता आनी तो सांगता म्हणून न्हू, म्हाका करपाची इच्छा आसा. सो ती म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी संदी तुमी दिवचे. देव बरें करूं आनी पुन्हा एकदा प्रुडंट मिडियाचे काळजांसून धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर. तुम्ही तुमच्या ह्या प्रचारा खातीर तुमकां चडांत चड आमचे कडल्यान शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. तशेंच हांव प्रुडंटाकूय सुद्दां विनंती करता आनी हे मुद्दाम तुमी दाखयात. मिडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. मिडिया म्हणजे तुमी वेदर इट इज प्रिंट मिडिया, न्यूज पेपर जावं खंयचीय चॅनलां जावं ही पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तुमी तर काम सारकें केल्यान आनी जगा कडेन आनी गोंया कडेन आनी शिवोलच्या लोकां कडेन खरें एग्जॅक्ट वास्तुस्थिती आसा पळय न्हू ही परिस्थिती मांडली जाल्यार गोंय राज्य हें सुशिक्षीत आनी वेगळ्या पद्दतीन बरें घडटलें हे म्हाका विश्वास आसा. तुमी काम करता आनी तें उल्लेखनीय काम आसाच, पूण पुन्हा एकदां म्हाजे कडसून एक अपेक्षा हेज्या पेक्षा आनीक तुमची कामगिरी बरी जावची जणू करून क्लियर पिक्चर समाजा कडेन येवंक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. थँक्यू.